लास्ट टाइम पावसाक लागून शेतां हे जाल्ली पळय तेचें स्टेटस कशें? सध्या साधारणपणे आमच्याकडे 1000 ॲप्लिकेशन आयिल्ली आसा. आमची हेड ऑफिसान मोर दॅन 100 प्रोसेस जाल्ली आसा फॉर सेटलमेंट. आणि बाकीची जी ॲप्लिकेशन्स आसा त्याचे आमी सध्या इन्स्पेक्शन चालू आसा. आमचो जो स्टाफ आसा तो इन्स्पेक्शनूय करता, तशेंच बाकीची जी प्रोसेसींग आसा तें काम चालू आसा. आनी फुडले हेका लागून फुडले आतां शेताचो सिजन आहा तेका लागून कितें तुमी बेनिफीट शेतकऱ्यांक? आमचे जे नेक्स्ट सिजन आसा तो हांव म्हाजो एक फोकस आसतलो की सॉयल टेस्टिंग करपाचें, सो दॅट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल जी आसा, जे सगळ्यां खातीर मेन आमचे कडेन एक आसा इशू आसा, तो इशू हांव सॉल्व करपाक सोदता. ट्राय करपाचें चालू आसा कित्याक सद्या अनसिजनल पावसा खातीर आमची सगळीशी टीम चडशी इन्स्पेक्शनाक भायर सरल्या कारणान म्हज्या कडेन मॅन पावर जो आसा तो मातसो कमी पडटा. पूण तरी सुद्दां थोडे तरी आमी कवर करतले की जेणे करून शेतकऱ्यांक तेचो इम्पॉर्टन्स कळटलो आनी तेंचो बेनिफीट तांकां घेवपाक मेळटलो. सद्या सह्याद्री किममुक्ती जी आमी भाताची वरायटी जी रिलीज केली, फार्मरांचे व्यू खूब बरो आसा, इल्डूय बरें आयिल्लें आसा आनी आमी रबी सिजनानूय ती दितली, सो दॅट आमकां दोनूय सिजनाचें आमकां हें कळटलें की दोनूय सिजनान कितकें हें मेळटा. दोनूय सिजनांतलो आमकां डिफरन्सूय कळटलो, उत्पादनान कितको फरक पडटा तोय कळटलो. आनी आतां तांकां आमी ट्रायल करपाक सांगला, ती उकडपाकूय सांगला, सो दॅट ती खावपाक कशी लागता, टेस्टीक कशी आसा तीय कळटली. सो कित्याक तो एक अल्टरनेटीव आसतलो ज्योती वरायटी खातीर. उत्पन्न बरें आसा हें तरी कळ्ळां, आतां फक्त ती टेस्ट कशी जाता तें कळपाचें फक्त उरलेलें आसा. आनी आमी रबी सिजनानूय कशें तेचें उत्पन्न मेळटा तें आमकां कळटलें. तर आमी थोड्या शेतकऱ्यांक आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी आमी ती मागयतले आनी ते शेतकऱ्यांक दितले.